वाचा आमची भेटयता गायना स्वाधी सक्रामेंता स्वाधी सक्रामेंता Sacramenta amta pasang raulai tuji Deus kasai amchi dukam bustai tuji Sesina wonyena amchi dan bezarai santa swadi sakramenta swadi sakramenta मोगाळ भावनो आनी भयणीनो परत या मंगळारा दीस सोमयाचें आराधन करच्याक ताचे सांगात थोडो वेळ करसूच्याक व्हडा मोगान विश्वासान आनी पातयेणेन आमी आसाव तर वो आमी करसूचो वेळ फळादीक रितीन करसूंक आमी प्रयत्न करया आमचें संपूर्ण काळीज मोन जेजूक दिवन सोडया कित्याक जेजू आमच्या सांगात सदांच रावोंक आशेता या उंड्या रुपार ताचें दर्शन आमकां तो दिवन आसा तर ताची आज आमी स्तुती करया एक देणें जावन देवान आमकां आयच्या दिसा फावो केला तर हो सगळो वेळ सोमयाची स्तुती करच्यांतच आमी करसूंक प्रयत्न करया अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू होगळाप तुका सोमया जेजू होगळाप तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू हर्षितांव तुका सोमया जेजू हर्षितांव तुका सोमया जेजू वर्णितांव तुका सोमया जेजू वर्णितांव तुका सोमया जेजू राव तू सोमया जेजू पाव तू सोमया जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू होगळाप जेजू होगळाप तुका जेजू स्तुती जेजू स्तुती तुका जेजू तर सोमयाची स्तुती गावन आमी एक गीत आतां गावचें सगळे मोठी जिनी तुका समर्पितलो सोमया
सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुझो मजुराय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सुमिया गर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सुमिया गर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हाताधरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या पोटार घालतलो तुझ्या हाताधरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या पोटार घालतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आपा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सुमिया गर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सुमिया गर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुझो मजुराय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सुमिया गर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटा तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटा तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पाती जिणी झाडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सुमिया गर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सुमिया गर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुझो मजुराय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सुमिया गर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू मोगलाप तुका सुमिया जेजू मोगलाप तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 दयकन बसा मोगाच्यानो सोमियाची स्तुती करच्याक आमी आज हांगासर आयल्या ह्या स्तुती करच्या विशांतच ह्या आराधना वेळार आमी नियाळ करतल्या स्तुती करचें वर्तें एक देणें देवान म्हाका आनी तुमकां ह्या सकाळींच्या वेळार फावो केलां देखून धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया स्तुती करचें आमचें एक देणें देवानच आमकां दिलां विविध रितींनी सोमयाची स्तुती आमी करता किर्तना मुखांत्र जावंक पुरो हेर गितां मुखांत्र सोमयाची आमी स्तुती करता तर आमच्या जिणयेंत ताणें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आज विशेष रितीन सोमयाची स्तुती आमी करया सोमयाची स्तुती करतना जायतें बरेपण आमकां मेळटा आमची पिडा गूण जाता मोतीक समाधान मेळटा सोमयाचो अनुभव आमकां सांगता सोमयाचो मोगाचो अनुभव आमकां हर एक घडी जाता तर केदें व्हरतें भाग सोमयाच्या स्तुतींत आसा सकत तर
ही आमकां पवित्र आत्म्याचें एक विशेष देणें. तर ह्या देण्याचो आज आमी प्रयोग करया संपूर्ण काळजान, संपूर्ण मनान, संपूर्ण सक्तेन सोमयाचो मात्र मोग करूंक आनी ताची स्तुती करूंक आमी फुडें सरया. आमची जबाब अर्गां आनी वगळाप तुका सोमयान जेजू. अर्गाने ओगलाप तुका सुमयान जेजू. म्हाका तुवें जिवीत दिल्ल्याक, अर्गाने ओगलाप तुका सुमयान जेजू. बरो परिसर दिवन म्हजो पोस केल्ल्याक, अर्गाने ओगलाप तुका सुमयान जेजू. कुरपे देण्यांनी नेटयल्ल्याक, अर्गाने ओगलाप तुका सुमयान जेजू. मोग अनुभव करूंक कुटुंबादारां इश्ट शेजारी फावो केल्ल्याक, अर्गाने ओगलाप तुका सुमयान जेजू. बेसांवांनी भरिल्ल्याक, अर्गाने ओगलाप तुका सुमयान जेजू. तुजी स्तुती करूंक कुडीचे विश्वे दिल्ल्याक, अर्गाने ओगलाप तुका सुमयान जेजू. आत्मीक गटायेक पवित्र येवकारिस्त दिल्ल्याक, अर्गाने ओगलाप तुका सुमयान जेजू. विविध जाणां मुखांतर बरेपण केल्ल्याक, अर्गाने ओगलाप तुका सुमयान जेजू. कसना वेळार कुमकेचो हात दिल्ल्याक, अर्गाने ओगलाप तुका सुमयान जेजू. संतां भक्तांची मजत आमकां लाभयल्ल्याक, अर्गाने ओगलाप तुका सुमयान जेजू. एक घडी बोर आमी मौन रावया. सोमयाक जायत्यो संगती आसात अर्गां दिवंक, ताची स्तुती करूंक. मौनपणी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान सोमयान केल्ल्या बरेपणा खातीर काळजांत हांव ताची स्तुती आमी करया. मोगाच्या न्हू सोमयाची स्तुती करचें एक कारण आमकां आसा. किर्तना मुखांतर सोमयाची स्तुती आमी करता. तर हें देवाचें उतर आयकोवच्याक एक घडी बोर आमी उबी रावया. किर्तान 103 दाविदाचें किर्तान म्हणून नांव वाडल्लें. मोगाळ आनी काकुळदार देवाची स्तुती करूंक आमकां आपणें आसा. देखून ह्या किर्तनाची उतरां म्हज्या उपरांत तुमी रिपीट करची. आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजें सगळें अंतस्करण म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती कर. आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सगळे तुजे तो अपराध बक्षिता. सर तुज्यो पिडा पयस करता, सर तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव पोंडांतलो निवारता, तुजो जीव पोंडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. आनी काकुतीचो मुकुट घालता. तुजी जिणी बोर आपल्या देण्यानी तो तुका दादोश करता. तुजी जिणीभर आपल्या देण्याने तुका दोशी करता. गारुडाच्या तरणाटपणा बरी गारुडाच्या तरणाटपणा बरे तुजें तरणाटपण नांव सारतलें. तुझे तरणाटपण नव सरतलें. सर्वेस्पराची कृत्यां तारण दितात, सरस्वराची कृत्यां तारण दितात. जुलूम भोगतेल्यांक तो न्याय नीत करून दिता. जुलूम भक्तल्यांक तो न्याय करून दिता. मोइजेक ताणें आपल्यो वाटो उगडाप्यो केल्यो, मोइजेक ताणें आपल्यो वाटो उगडाप्यो केल्ल्यो. इस्रायलाच्या भुरग्यांक आपली असर्यां दाखयलीं. इस्रायलाच्या भुरग्यांक आपल्यो असर्यां दाखयली. सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ, सरस्वो दयाळ आनी कृपाळ. सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो. सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. तो सदां काळ आरोप लावचो ना, तो सदांकाळ आरोप लावचो ना. ससनाक राग धरून रावचो ना. ससनाक राग धरून रावचो ना. आमच्या पथकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना. आमच्या पथका प्रमाणे आमचे कडेन व्यवहार करिना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें पारीकपण घेना. आमच्या गुन्यांवाक पवते पारीकपण घेना. पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा, पृथ्वे वयर आकाश कितलो उंच आसा, तितलो व्हड ताका भियेतेल्यांत ताचो मोग. तितलो व्हड ताका भियेतेल्यांत ताचो मोग. उदेंत अस्तम ते तावन जितली पयस आसा, उदेन आसता ते तावन जितले पयस आसा, तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता. तितलो पयस आमचो गुन्यांव काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतेल्यांची दया करता. तसो सरस्पर आपणा भियेतेल्यांची दया करता. आमकां कित्याची रसल्यान म्हूण तो जाणा. आमकां कित्याची रसल्यान म्हणून तो जाणा. आमी धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. आमी धूळ माती म्हणून ताका उगडास आसा. मनशाचे दीस तणा सारके, मनशाचे दीस तना सारके. शेतांतल्या फुलां परी तो फुलता. शेतांतल्या फुलां बरी तो फुलता. वारें ताचेर मारता आनी तो ना जाता. वारें ताचे मारता आनी तो नाश जाता. आनी ताचो जागो ताका परतून केदींच वळखोवचो ना. आनी ताचो जागो ताका केदींच परतून वळखूंचो ना. पूण सर्वेस्पराक भियेतेल्यांतय
पूण सरस्परा बेतल्यांक सर्वेस्वराचो मोग ताकता ससनाच्या ससनाक सरस्पराचो मोग धाकता ससनाच्या ससनाक आनी ताचें तारण मेळटा आनी ताचें तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक भुरग्यांच्या भुरग्यांक पूण तांणी ताचो करार सांबाळूंक जाय पूण तांणी ताचो करार सांबाळूंक जाय ताच्या आदेशांचो उगडास धरून ताच्या अपेक्षांचो उगडास धरून ते पाळूंक जाय ते पाळूंक जाय आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची सरस्पराची स्तुती कर स्तुती कर तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सोमयाची स्तुती करूंक आमकां जायतीं कारणां आसात की ना देखून आज आमी हांगासर आयल्या हें जिवीतच देवान आमकां दिवचें मोलादीक देणें देखून आमी सोमयाची स्तुती करूंक आसा सोमयाक जायत्या रितींनी आमी स्तुती करता आयच्या किर्तनांत आयकल्लीं भोव अपुर्बायचीं उतरां किर्तन 103 दाविदाचें किर्तन म्हूण नांवाडलां कितलीं किर्तनां आसात कोणाक कळीत आसा गी कितलीं किर्तनां आसात 150 न्ही गे 150 किर्तनां आसात पवित्र पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्यांत तीं वाचूंक मेळटात देखून किर्तनां नव्या सोल्ल्यांत वाचिनाकात किर्तनाची पोरण्या सोल्ल्यांत जोबाच्या पुस्तका उपरांत आमकां वाचूंक मेळटात 150 म्हणजे 150 किर्तनां आमकां वाचूंक मेळटात आनी किर्तनां विविध संदर्भार बरयल्लीं जावन आसात देखून ह्या 150 किर्तनां पैकी साबार किर्तनां दावीद रायान बरयल्लीं म्हूण आमकां समजणी मेळटा कित्याक म्हळ्यार दावीद राय एक कावी जावन आसलो तो एक राय मात्र न्हय दावीद राय एक पोएट तो एक कवी जावन आसलो आनी एक बरो वजंत्र तो खेळटालो म्युझिशियन देखून तो स्तुती गावंक किर्तनां वापरतालो तो नाचतालो देखून दावीद बरी आमी स्तुती करी जाय म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा दावीद सगळ्या काळजान देवाची स्तुती ताणें केली देवाक तो मोगाचो जालो कश्टांत ताणें पाताक आदारतना समेत ताच्या गमाना काडिल्ल्या वेळार ताणें देवाची स्तुती केली हर एका काळार ताणें देवाची स्तुती केली कित्याक ताचें थंय खालतेपण आसलें देवा थंय अखंड पातयेणी आनी विश्वास आसलेल्या मनशान मात्र देवाची स्तुती करूंक साध्य जाता देखून आमकां दावीद राय एक प्रेरण सोमयाची स्तुती करूंक देखून आमी दावीद राया बरी हर एका घडये हर एक वक्ता जिणयेच्या मेटांनी सोमयाची स्तुती करूंक जाय कित्याक सोमयाची स्तुती केल्ल्यान आमकां जायतें बरेंपण मेळटा देखून आमकां बेजाराय जाता आसतना आमी कितें करी जाय सोमयाची स्तुती करी जाय आमकां पिडा शिडा दोसता आसतना आमी कितें करी जाय सोमयाची स्तुती करी जाय तें सोडून आमी बेजारायेन निरासपणांतच रावचें न्हय कित्याक आमचे सांगात आसा आमचो सोमी आमी कितल्या ज्या मापान ताची स्तुती करता त्या मापान आमकां आशिर्वादां बेसांवां मेळटात सोमयाची स्तुती म्हणटा आसतना आमकां अनेक उडास येवचें जोब पात्रियार्क तोय पोरण्या सोल्ल्यांतलो जोब पात्रियार्क ताच्या विशयान तुमकां कळीत आसा की जोबा विशयान कळीत आसा की कोण जोब जोब एक नितीवोन मनीस देवबिरांतीचो मनीस देवाक मोगाचो तो मनीस आनी ह्या नितीवोन तूं देवबिरांतीच्या व्यक्ती थंय जायते कश्ट ताका मेळ्ळे विघ्नां ताच्या जिणयेंत आयिल्ली एक ग्रेस्त मनीस ताच्या काळार तो एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी जें कितें ताच्या जिणयेंत गरज आसलें तें सगळें ताका मेळिल्लें पूण केदाळा ताच्या जिणयेंत पिडा आयली मारेकार पिडा आयली कोडाची पिडा ताका आयली आनी वो ह्या वेळार तो कस्तालो ताच्या बायले भुरग्यांनी ताचो सांगात सोडलो ताचे फ्रेंड्सी ताका सवालां घालूंक लागले तुज्या पातकाक सरी जावन तुका शिक्षा अशें ते म्हणाले अशें हर एकल्यांनी ताका डिस्करेज केलें पूण ह्या कश्टा मदें विघ्ना मदें ताकाय निरासपण आयलें ताच्या जिणयेचेर हांव जल्माल्ली वेळगडी कांय सोमाना घडना म्हणून अशें तो ताचे इतल्याक म्हणालो जोब पूण हर एका निरासपणा मदें ताणें देवाचेर भरवोसो दवरलो आनी देवाक तो म्हणालो देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव बागेवोन जावं देखून आमच्याय जिणयेंत जोबा बरींत कश्ट येतलेच उणेपण आसतलेंच पिडा शिडा आमकां दोसतलीच ते दाळ आमी जोबा बरी देवान दिलें देवान व्हेलें
देवाचें नांव बागेवून जावं म्हणून सांगा जाय आमचो विश्वास पातयेणी आमी देवाचेर दवरी जाय ह्या दिशेन आमकां जोब एक मेलफांगत ताणें जियेल्ली ती रीत खरी एका कश्टा मदें ताणें देवाक उलो मारलो जायत्यांनी सांगलें तूं त्या देवाचेर कित्याक आनीक पातयेताय ताचेच फ्रेंड्स ताका म्हणाले पुरो तुका ताणें कांय बरें करूं ना देवान कश्टा वयर कश्ट निरास तुज्या जिणयेंत आयलें आनी कित्याक तूं देवाक सोदताय कित्याक ताचेर भरवोसो दवरनासाय पूण त्या वेळार जोब देवाचो वाटो समजोंक शकता देवाच्या वाटांक तो खालतीमान घालता आनी तो विश्वासपणान देवाक उलो मारता आनी बरवोसो सांडिना आनी ताचें इनाम जावन परत देव जें कितें ताच्या जिणयेंत उणेंपण आसलें पिडा शिडा आसली कितें ताणें वगडायलें तें सगळें 100 वांट्यांनी ताका तें फाटीं मेळटा आनी परत तो एक ग्रेस्त मनीस जावन बदलता आनी आमकां ताचे विशयांत अशें वाचूंक मेळटा ताचे लागीं 14,000 बोकरे आसले बोकरे 100च्याकी चड बोकरे आसचे म्हळ्यार तो ग्रेस्त मनीस आनी ह्या जॉबा कडेन 14,000 बोकरे आसले 1-2 न्ही पळया 14,000 बोकरे आसले 6,000 करी म्हळ्यार कालें कॅमल वंटे निंगे मारुभुमींत आसची तशें 6,000 करी आसलीं ताच्या लागीं 1,000 बैलांची जोतां आतां बैलांची जोतां पळोवंक मेळना निंगे आतां ट्रॅक्टर आयलां पूण त्या वेळार तीं बैलांची जोतां आसलीं 1,000च्या वयर पळया 1,000 गाडवां आसलीं गाडवां म्हळ्यार कालें डॉंकी आसलीं पळया 1,000च्या चड डॉंकी ताचे सगळे आसले तितले मात्र न्ही वनजाती मात्र आसल्यो न्हय ह्या मनशा लागीं ताका बायल आसली आनी भुरगीं आसलीं ताका 7 जण पूत पळया परफेक्ट नंबर 7 जण पूत आनी तेगी धुवो आसल्यो आनी तांची नांवां बारी सोबीत आसात एकल्याचें जेमिमा आनी एकल्याचें केजिया आनी एकल्याचें केरेनापूर हीं नांवां इल्लीं उच्चार करूंक कश्ट आसल्यारय देवान ताका सोबीत भांगारा सारकी तेका दुवो दिल्ल्यो आनी वो जोब पात्रियार्क 140 वर्सां जियेलो खंय पवित्र पुस्तक आमकां सांगता 140 आनी ताका 4थी पिळगे म्हणसर ताच्या भुरग्यांक पळोवचें भाग मेळ्ळें पळय कितलें बेसांव देवान ताच्या जिणयेंत घालें कित्या खातीर म्हळ्यार ताणें देवाची स्तुती केली कश्टा मदें देवाची ताणें स्तुती केली तो धांवलो ना ताणें देवाक शिराप घालो ना देवाचेर बरवोसो इल्लोय ताका उणो जावना म्हजो देव म्हाका सांबाळटा म्हूण सांगलें देखून तो बरवोशान पातयेणेन म्हणालो जें देवान दिलां देवान वेलें देवाचें नांव बागेवून जावं तर आमकांय आमच्या जिणयेच्या कश्टा मदें देव आमच्या सांगाता सदांच आसा मोगाच्या भावना आनी भयणीनो थोडे म्हटी आमकां देव खंयी पयस आसल्या मरी भोगता पूण देव आमच्या सांगाताच आसा आमी ताका उलो मारी जाय ताची स्तुती करी जाय देखून मागचें मात्र न्ही आमी सदांच कितें करता तें दी देवा म्हाका हें दी देवा म्हणून देवा मुखार मागतेलें जाता पूण आज देव आमकां सांगता देवाचें उतर आमकां सांगता आमी देवाची चड आनी चड स्तुती करी जाय कितली चड आमी देवाची स्तुती करता तितली चड आमची मागणी मेळटा आमी मागा जाय म्हणना थोडे पटी थोड्या संदर्भांनी देवाक कळीत आसा हेर आमच्या खातीर मागतात देखून आमी मागता आसतनाय आमच्या खातीरच मागचें म्हाका तें दी हें दी पूण आमी हेरां खातीर मागा जाय देवाची चड आनी चड स्तुती करी जाय त्या दाळा जें कितें आमी आशेता तें सगळें देव आमकां दिता तर त्याच पातयेणेन आमचो बोवाट विश्वास सोम्या थंय आमी घट करया आमी सदांच ताका विश्वासी रावूंक प्रयत्न करया एक घडी बोर मौनपणी आमच्या काळजांत रावन ताची स्तुती करया तर परत सोम्याची स्तुती करन आमी गावया एक गीत हांव पयलें गायता कॉरस मात्र तुमी गावचें स्टॅन्झा हांव एकलोच गायतलो ह्या कंताराची कन्नड गीताची उतरां अशीं आसात येसुवे नन्नेसुवे ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಆಡುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ನಮನ
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತನೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನಾಗಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಈ ಮಂಡಲಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದೆ ನಡೆಯದು ಏನು ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಗಾಯ ಮಾಡಲಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವೇ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಓಡಿ ಬರುವ ವೈದ್ಯರು ನೀವೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೈಗಳೇ ನನ್ನ ಹೊಡೆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ತರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಾನೇನು ಒಯ್ಯಲ್ಲ ದೇವರೇ ನೀನೇ ಸಕಲವ ಕೊಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ ಶಿಲ್ಪಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯು ನಾನು ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರೇ ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ರಕ್ಷಕ ನೀವು ಭಾರವೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಾನು ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತನೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ Argan Jesu, Argan Jesu, Oglap Jesu, Oglap Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu, Aradan Jesu, Aradan Jesu, Aradan Jesu, Aradan Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. मोगाच्यानो सोमयाची स्तुती करतना आमकां जायतें बरें पण मेळटा कित्याक देवान आमकां रचलां जाल्यार ताची स्तुती करच्याक सदांच ताका आमी विश्वासी रावूंक देव आमकां उलो दिता पूण जायते फावटी आमच्या उणेपणा वरवीं आमी सोमयाची स्तुती करूंक शकना कित्याक आमचें
पाताक आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा तर एक घडी बोरो आमच्या उणेपणाचो आमी उगडास काडया आनी जेजू लागीं आमच्या पातकांचें बोगसणें आमी मागया. आमची जबाब जावं दी. बोगो सोम्या पातकां मुजी बोगो बोगो सोम्या पातकां मुजी बोगो. तुजी स्तुती करूंक आमकां तुवें जीप दिल्ली पूण जायते फावटी आमी स्तुती करच्या बदलाक ती हेरां विशीं उलोवन चुकोवन पडल्या. देखून आमी तुजे लागीं बोगसणें मागता. बोगो सोम्या पातकां मुजी बोगो बोगो सोम्या पातकां मुजी बोगो. सोम्या तुवें आमकां 2 दोळे दिल्यात आनी तुजी कृत्यां नियाळूंक तरी जायते फावटी तशें करूंक आमी चुकोवन पडल्या. देखून आमी तुजे लागीं बोगसणें मागता. बोगो सोम्या पातकां मुजी बोगो बोगो सोम्या पातकां मुजी बोगो. सोम्या हेरां विशान चिंतूंक तुवें आमकां काळीज दिल्लें पूण जायत्या घडीतांनी तें आमी पात्रां सारकें घट केलां आनी मोवाळ्यान जिवोंक चुकोवन पडल्या. देखून आमी तुजे लागीं बोगसणें मागता. बोगो सोम्या पातकां मुजी बोगो बोगो सोम्या पातकां मुजी बोगो. सोम्या आमच्या आनी हेरांच्या बरेपणाक वापरूंक तुवें आमकां पांय दिल्ले पूण आमी तशें करिनासतना स्वार्थांची येल्या. देखून आमी तुजे लागीं बोगसणें मागता. बोगो सोम्या पातकां मुजी बोगो बोगो सोम्या पातकां मुजी बोगो. सोम्या जणवायेन आनी देवबिरांतेन जियोंक तुवें आमकां गिन्यान बूद आनी समजणी दिल्ली पूण ती आमी वापरिनासतना वायटाची जिणीची येल्या. देखून आमी तुजे लागीं बोगसणें मागता. बोगो सोम्या पातकां मुजी बोगो बोगो सोम्या पातकां मुजी बोगो. थोड्यो घडयो मौन रावया. आमचे उणेपणाचे हस्कतकायेचो उडास काडन जेजूक आमच्या काळजांत तावनूच ताची कृपा मागया. मोगाच्या नो ह्या आराधनाच्या आख्रेच्या वांट्यांत आमी आज प्रत्येक जावन हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या युवा जाणां खातीर मागतले. आमचे मदें ह्या जाग जावंक फुडें सरचे उमेदवार आसात. हांगासर 14 जण आसात. तशेंच जायतीं भुरगीं हांगासर दिसतात. तुमी एक घडी भर हांगासर मुखार येवन रावचें. तुमचे खातीर आज आमी विशेष रितीन मागता. जिणें जायते कश्ट समस्ये युवा जाणां घेतात. जायतीं फुडाराची कंत बेजाराय तांकां दोसता आनी ह्या संदर्भार आमी तांचे खातीर मागोवंक जाय. देखून हांगासर आसच्या सर युवा जाणांनी भुरग्यांनी ल्हान भुरग्यांनी एक घडी भर हांगा आल्तारी लागीं येवचें. तुमचे खातीर आमी सगळीं मागतले. देकन फुडें सरा. उरिल्ल्यांनी ह्या आमच्या युवा जाणांक ह्या जागाचे तरबेती जोडच्या उमेदवारी खातीर ह्या ल्हानशा नेणतुल्या भुरग्यां खातीर मागया. आतां एक गीत गावन तांकां जेजूक आमी समर्पण दिवया. जिणयेंतल्या कश्टां वेळार हांगासर फुडें आसच्या सगळ्या युवा जाणांनी भुरग्यांनी दोळे धामचे हात जोडचे. आमी ह्या कंतारा मुखांतर तुमकां जेजूक समर्पण दिता.
जिंकल्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी मोठा तुका तुकानी सुख रसलो तसं सांभाळता सदा जिंकल्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी मोठा तुका दुखानी सुख रसलो तसं सांभाळता सदा चंचल जायना कांगल जायना असलो बोध पुर्या लागीच तुझ्या चंचल जायना कंगल जायना आस्तोलो बोध पुर्या लगीच राहू तुझ्या अंतरांतल्या व्यापासा कुळसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा हल्लेत सांप्रताना अंतरांतल्या व्यापासा कुळसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायना कंगल जायना आस्तोलो बोध पुर्या लागीच तुझ्या चंचल जायना कंगल जायना आस्तोलो बोध पुर्या लागीच राहू तुझ्या लागीच राहू तुझ्या लागीच राहू तुझ्या मोगाच्यानो ही विशेष घडी जावन आसा सोमयाचे आशीर्वाद घेवच्या पयलें हांगासर आसात नेणटी भुरगीं हांगासर आसात युवा जाणां हांगासर आसात याजकपणाची तरबेती जोडूंक फुडें सरले तरणाटे हांचे खातीर आज विशेष रितीन आमी मागया तांच्या गरजे प्रमाणे देव तांकां आशीर्वाद आनी बेसांवांनी भरून दी आमचें एक ल्हानशें मागणें तांकां चड फायद्याचें जातलें कलतेपणी प्रामाणीकपणान तांचे खातीर मागया या घडये देवाचो पवित्र आत्मो आमचेर आनी तांचेर देवोन येवं दी म्हणून कलतेपणी मागया सताचो आत्मो पवित्र आत्मो या घडये ह्या आमच्या नेणट्या भुरग्यांचेर या उमेदवारींचेर तशेंच हांगासर आसा युवा जाणांचेर देवोन येवं दी तो सताचो आत्मो ह्या आमच्या भुरग्यांक सत उलोवंक शिकोवन दी ताच्या जणवायेन गिन्यान बरोवन दी अशें तांचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावं दी सरितीच्या अनवरांनी तशेंच पिडे शिडे जावन देव ताच्या पवित्र आत्म्या मुखार तांकां राखोवन दवरून दी म्हूण मागता आसतना तांचे थंय आसचें सर वायट तें सगळें नाश जावं दी तांणी बऱ्या सवयांनी तांचें जिवीत नंदन करूंक तांच्या कुटुंबांनी ती जियेत आसतना तांच्या आवय बापूयक काल जावन ती जियोंक जर तांच्या जिणेंत कितेंय उणेपणाचा राग द्वेश
असकत काही हट्ट भुरग्यां थंय आसा ते ह्या घडये तांचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया देवा पवित्र आत्म्या ह्या नेणट्या भुरग्यांचेर युवा जणांचेर उमेदवारींचेर तूं देवून ये तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बोर धैर्यान बोर तांचे सांगात तूं राव तांची युवा सकत समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर गळसूंक तांकां तुज्या कृपेन बोर तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं प्रेरीत कर तांचे सांगात तूं राव जेजू या आमच्या सर भुरग्यांक तूं आपोड गुण कर तांचे थंय आसलें पिरांत सगळें पयस कर सोम्या तूं या कुंड्या रुपार कोरस हजार आसाय या भुरग्यांक तूं आपोड तांचे थंय आसचें सर पयस कर या जागपणाच्या तरबेतींत आसच्या ह्या उमेदवारांचेर प्रत्येक रितीन तुजी आशिर्वादां घाल तांच्या तरबेतीच्या ह्या वर्सांनी तांणी तांकांच तुज्या हातांत समर्पण दिवन बरें शिकोवंक बरी तरबेती आपणावन बरें ह्या जाग आमच्या पवित्र सभेक जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां अभिषेक्त कर तांकां तुज्या बेसांवांनी आशिर्वादांनी बरो सोम्या तशेंच हांगासर आसात नेणटी भुरगीं तांकां वाडोवन येता आसतना तांकां गरजेची वाडावळ तांच्या जिणेंत जावं दी बरें करून उलोवंक बरें करून शिकोवंक तांकां तूं मोत दी तांकां सर पिड्यांतले कश्टांतले अनवरांतले तूं राखून व्हरो तांचेर तुज्या काकुळतीची दिश्ट कर तशेंच हांगासर आसात युवा जाणां तांची युवा सकत तांणी तुज्या मोगा खातीर वापरूंक तांकां तूं बरो फुडार लाभय कामाच्या सत्नेर आसच्या युवा जाणांक बरीं कामां तूं लाभय काम करनासत्यांक तांच्या कामान संतोष तृप्ती लाभय परगांवाक वचोंक तयाराई करच्या युवा जाणांक बेगीनच परगांवाक वचोंक साथ जावच्या खातीर आमी मागता हांगासर ह्या युवा जाणां सांगता हांगासर येवंक जायनातल्या युवा जाणांचो आमी उडास काडया आमच्या कुटुंबांत आसच्या ल्हानांचो भुरग्यांचो युवा जाणांचो उडास काडया आमी प्रत्येक रितीन तांचे खातीर मागया तशेंच आमच्या कुटुंबांनी देवापोणी फुलोवन दीत म्हूण मागया हांगासर आसचे तरणाटे देवापोण्याच्या उल्याक पाळो दिवच्याक एक प्रेरण जावन आसात आमच्या कुटुंबांत जावन आमच्या भुरग्यांनी ह्या जाग तशें धार्मीक भाऊ भयणी जावच्याक फुडें सरच्याक देव तांकां तांच्या काळजांनी देवापोण्याचें बी ओंपून दी म्हूण खालतेपणी मागया सर्गीच्या भोव मोगळा बापा ह्या भुरग्यांक ह्या युवा जाणांक ह्या उमेदवारांक तूं राख आनी सांबाळ बरी भलायकी मोतीचें समाधान तांच्या जिणेंत तृप्ती तांकां लाभय तांचें जिवीत तूं नंदन कर वायटांतले अनवरांतले सगळ्यांतले तांकां तूं निवार बऱ्या भलायकेचें संतोशाचें जिवीत जिवोवंक तांकां सदांच तूं फावो कर आनी हांगासर तुजो आशिर्वाद घेवंक येवच्या आम्हा सर्वांचेर तुजी नराळ आशिर्वादां घाल सबार जाणां तुजेर आशेवन तुजेर विश्वास दवरून ह्या पुंछ तळाक आयल्यात तांचे जायते इरादे तांणी हांगासर समर्पण दिल्यात जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनोणे मुखांतर तांच्या मागण्यांक तूं गान दी तांकां तूं बरें कर पिडा शिडा गूण जावं दी कोण बेजारायन आसात ना समाधानान आसात वायटाक सांपडल्यांत तांकां सगळ्यांकी तुज्या पांया तळ आमी समर्पित सोमया तांकां तूं आपोड तांकां गूण कर तांकां तुज्या सक्तेन तूं बर आमची सगळी मागणी जेजून शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमी समर्पण दिवया ह्याच संदर्भार थोड्याच दिसांनी परीक्षा बरोवंक येच्या ह्या सर विद्यार्थींचेरय देव आशिर्वाद घालून दी सगळ्या भुरग्यांनी परीक्षा बऱ्या रितीन बरोवंक समजणी तांकां मेळोवन दी म्हूण मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया पूर्वेल्या त्या रूपा
सासना एका जाळ्या वसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समाजवी नावाडटा प्रार्थुया ये देवा विची सक्रमेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सोची येताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो रजेचो दीस चवथी त्या देखून वडां तशीं ल्हानां ह्या देव तेंपलांत हजार आसात सगळे चापल बरोवन वमतता आनी ह्या संतोशाच्या दिसा सुवार्थ्यां ती संतोश आमकां दिसता जेजू नाहीन शहराच्या विधवेच्या पुताक जिवंत करता आनी सक्कडी संतोसतात दूख आसलेले ते हास्यांत बदलता आनी अशें संतोष ते एकामेका लागीं वांटून घेतात आज आमी आमच्या अक्रिस्तांव भावा भयणीक तांच्या गणेश चतुर्थी दिसा सकट बरें मागता हें फेस्त तांच्या मदें कुटुंबा मदें संतोश हाडून दी म्हणून आमचें मागणें आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या संदर्भी आमी आदारलेले सर सुखी आनी पदकां उडासाक हाडून देवा लागचें भोगसणें आतां आमी मागया हांव पातकी सर पदवेधरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बरे सदांच सांबाळ बरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुझे पवे सभेक आत्मीक पोशण दिवंक सांजू हांव पावल दुसऱ्याक धर्माध्यक्षाक सताच्या आनी प्रितीमोगाच्या आत्म्यान तुवें बरलोय आनी ह्या बागे दिसा आमचे बसत ते करतात ती विनाती मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारूंक आनी प्रितीमोगान जियोंक आमकां करपा दे. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासबोट चलयता सासनाच्या सासना. सांग पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणीनो, ही एक सांगणी करी. जो कोण धर्माध्यक्ष जावंक सोदता तो उत्तम कामाक आशेता. देखून एक धर्माध्यक्ष जाय जंय निर्दोशी आपले एकलेच पत्नीक विश्वासी रावता तो हळद सांबाळतलो, शाणो, घनेस्त, हेरांक स्वागत करतलो आनी निपूण शिक्षक. तो बेबदो आनी हरामी जायनाये. बगार न्याय झगडी सुकोवन सादो आनी समाधानी ताणें जायचंय. दुडवाक लबदलोय तो जायनाये. आपलें घरदार बऱ्या तरान सांबाळतलो आनी आपल्या भुरग्यां तावन विधेयपण घेतलो, मान मर्याद सांबाळतलो तसलो तो जायचंय. जर एक मनीस आपलेंच कुटुंब बरेपणी सांबाळूंक शकना तर तो पवित्र सभेची जतन कसो घेतलो? तो आयले वारस क्रिस्तांव जाल्लो तसलो जावंक नसो. कित्याक तो गर्वान बरोवन देंवसरान मागोवन घेतलेले शिक्षेक पात्र जायत. तितलेंच न्ही, बरे मर्यादिचो म्हणून अक्रिस्तांवां मदें नांव वेल्लो तो जायचंय. ना तर तो अपकिर्तीक पात्र जायत आनी शेकी देंवसराच्या पासांत सांपण पडत. ते हेच परी सभेचे सेवक बरे सालीचे आनी उक्त्या मनाचे जायचंय. तांणी लेखावर्त पियोण्याक जावं दुडवाचे आशेक जावं लबदाले जायनाये. नितळ अंतस्करणान भावार्थाचे गूट सांबाळन धरतले तसले ते जायचंय. तांकां पयलें व्हरून पळयचंय, तवळ तांचे सालींत ते आक्षेपा विण म्हूण कळोन आयल्यार मात्र तांकां सेवाक म्हूण नेमाक करयेत. तांच्यो बायलो सयत मर्यादवन जायचंय. कबराळी जायनासता हळद सांबाळतली आनी सर संगतींनी विश्वासी म्हूण तांणी दाखयचंय. एक सेवकान एकले स्त्रियेचो पती जायचंय. आपले घरदार आनी आपल्या भुरग्यां बाळांक बरें करून सांबाळूंक शकतलो ताणें जायचंय. अशें सेवाक जावन खरी सेवा करतले आपणाकच एक बरें स्थान आनी जेजू क्रिस्ता विशयांत धैर्यान उलोवचे हक जोडूंक पावतले. देवाचें उतर हें.
वाटे हांव चलतलो म्हज्या घरांतली सतानी तिचे वाटेन हांव चलतलो खंयची वायसाय म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरचोना सतानी तिचे वाटे हांव चलतलो शेजाऱ्यांचेर दुखती लिपती बदनाम घालतेल्यांचे तोंड हांव दांपयतलो हंकारी दिश्ट आनी गरवी जिनोस म्हज्यान सोसूंक जायना सतानी तिचे वाटे हांव चलतलो सतानी तिचे वाटे हांव चलतलो Hallelujah, 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 hallelujah. ओडी एक प्रवादी आमचे मोदे उठला देव आपले पचेची भेट करून खायला ओडी प्रवादी आमची मोदे ओढला देव आपले गरजेची भेट करून गायला हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या दिसांनी जेजू नाईन नावाच्या एका शहराक गेलो ताचे सीस आनी व्हड एक लोकां जमोय ताचे सांगाता गेलो शहराच्या दारवाट्या सरसी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हण भायर व्हरतले मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत ती एक विधव शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे संगाता आसलो सुमयान तिका पळयतेस ताचें काळीज कणवाळयेन भरलें रडा नाका म्हणालो तो तिका आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो खांदेली थंयच उबे रावले तवळ जेजून म्हळें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तवळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो जेजून ताका ताचे आवय अधीन केलो सोमेस्तां भियेलीं आनी देवाची स्तुती कर म्हणाली व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला देव आपले परजेची भेट करूंक आयला जेजू विशयांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली देवाचे वातनी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो आमी पिडेस्ताच्या घरा भेट करूंक वेता आमी जाणा आसलेलो एकलो मनीस पिड्यांत पडला जावंक पुरो दादलो या स्त्री या भुरगें ताची भेट करूंक आमी वेता ताचे लागीं उलयता या तिचे लागीं उलयता इल्ली बुजवण पाठयता
त्या मनशाक भारी खोशी जाता म्हाका पळोवंक आयिल्ली. म्हजो उडास तांकां आसा, म्हाका ती विसरोंक नात. येतना कांय इल्लीं केळींगी, कांय इल्लेशे ॲपलांगी आनी कालिंगी एक फ्रुट्स व्हरचे या स्वीट्स व्हरचे. थोड्यांक सवय आसता, थोड्यांक ना. आसल्ल्यांनी कंटिन्यू करची, नातल्ल्यांनी व्हरोंक गेल्लें सुरू करचें, बारीक गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार तांकां पळोवंक येता आसतना कांय हाडलें जाल्यार बारीक खुशी. आनी 4 बुजवणीचीं उतरां उलोवन ताच्या कश्टांत वांटेले जावन आमी फाटीं येता. मोर्न जालें. म्हाका इन्विटेशन धाडलें ताणें मोर्नाक. ना न्ही, हांवें कितें वचचें? कोणाचें गे वतें पयसिल्लें दिसता. पिरगेजीन मोर्न जालां, मोर्नाक इन्विटेशन गरज ना. मोर्नाची खबर आयकतना कळयकना जाल्यार घंट मारतात. घंट मारले गुडले थोड्यांची फोनां सुरू जालीं. कोण पाद्र्या बा म्हणून, आज कोण गेलो, टिकेट कोणें काडली, जालें. ताच्या उपरांत मोर्नाक कोणें आपोणें दिचें म्हणून ना. मोर्नाक आमी खबर मेळोवन येवचें. आनी आयिल्ले उपरांत मोर्न निप्रास जालें, त्या मनशाक आमी बुजयता. थोड्यांक थोडीं वस्तू रडटात, तरणाटो जाल्यार आनीक चड रडटात. आनी प्रायवंत पिडे आसतना जाल्यार कुटुंबाच्या लागशिल्ल्यान दुकां येतात. आनी ताच्या उपरांत आमी बुजयता. आज ताका, फाल्यां म्हाका, परवां तुका, कांय ना. टेन्शन करनाका. वैगी न्ही, टेन्शन करून कांय प्रयोजन ना. भलायकी मात होगडायता हांव. तुवें बरें करून ताका पळयलां. तुजे जावन कांय समस्या जावनात, खंयचोय दोश ना. तुजें काम तुवें केलां. देवाचें निर्मणें तशें. ताका तितलेंच हांव बगयल्लें कशें म्हणी सांगून आमी बुजयता. हें आमचें सदांचें जिवीत. आज आमी पळयता नायीन शहराच्या वेदवेच्या पुताक. जेजू अनेक शहरांत नायीन शहराक येवंक बायसरला. आनी तो वाटेर दारवट्या लागीं गेट, हर एका शहराक एक गेट आसली, प्रोटेक्शन गेट. तातूंत तांणी राती रावचें, भायर कामाक तांणी वेचें. आनी भौशा मोर्ना खंडीत थंयसर करनातले कोण ना. त्या देखून जेजू गेटी कडेन पावतना मोर्न मुखल्यान येता, गेटी भायर येता. हें दृश्य आतां जेजूक कळटा. थंयच्या लोकांक पळोवन हे हो विधवेचो पूत सरला. कित्याक म्हळ्यार विधवेचें ड्रेसच दुसरें आसता. त्या देखून विधवेचो पूत सरला. जेजूक कळटा. ताका त्या स्त्रियेची बिरमोत दिसता. कित्या खातीर बिरमोत दिसता गे म्हळ्यार पयल्या सुवातेर ती विधव. तिचो घरकार सरोन तिका आस्त बदीक आसची ना. आनी तो एकलोच पूत, तोय सरलो. आतां तिचे कश्ट डबल जाले. तिका पळोवतले कोणी ना. तिची मुखली गत कितें? पयल्या सुवातेर विधव आनी दुसऱ्या सुवातेर आनीक पोती आसलेलो पोती ना. त्या देखून तो बिरमोत पावता. आनी थंयसर तुंबा लागीं वेता. खांदेली रावतात. आपडता तुंबाक आनी म्हणटा उठ. तरणाट्या हांव सांगता उठ. आनी तो उठता. इतलेंच घडिल्लें घडीत तें. ह्या घडितान जावन आमी मस्तुली सामां शिकी येता. आनी बारीक गरजेचेर दिसा कित्याक म्हळ्यार त्या विधवेन जेजू लागीं परतूंक ना. त्या विधवेन जेजू लागीं विचारूंक ना म्हज्या पुताक बरो कर या गूण कर, म्हज्या पुताक जिवंत कर म्हण ताणें सांगूंक ना. पयल्या सुवातेर ती जिवंतपणा विशयींच नेणा म्हणून म्हाका भोगता. आनी दुसरें, इट इज टू लेट नाव. सक्कडी जावन जालां. आतां मोर्न व्हरून पुरचें मात उरलां. आतां कांय प्रयोजन ना. आनी विचारचें कांय प्रयोजन ना. ताच्या लागीं कांय परतून कांय करूंक साधना. तसलें सिच्युएशन. आनी ह्या संदर्भार जेजू तिचे कश्ट जाणा जावन तो जावन स्वता तिणें विचारिनासतना त्या तुंबा लागीं वचोन तांकां रावयता
ताका आपडता आनी तरणाट्या उठ आनी तरणाटो उठता. आमकां मेळचें लिसांव कितें गे म्हळ्यार आमी सेवा दिता आसतना आमी बरेंपण करता आसतना आमकां इन्विटेशन मेळिल्ल्या शिवाय करना म्हणून रावोंक ना. सेवा दिता आसतना खंयसर गरज आसा गे म्हूण आमी समजून आमी सेवा दिवची. आनी एकल्याक कितें जाता भोगता ताचे कळवळे आनी वळवळे कशें म्हूण आमी जाणा जावचें. ताणें सांगता म्हणसर राखचें नाका. ताणें सांगता म्हणसर ताणें म्हाका आपयता म्हणसर आपयल्या उपरांत घरा गेल्ल्या उपरांत कदेल दिता म्हणसर उदक दिता म्हणसर राखचें गरज ना. सेवा केदाळां करची गरज आसा त्या दाळा हांवें तुरंत सेवा करी जाय म्हणून आयचे सुवार्थ आमकां सांगता. जेजूक तिणें आपोवना, जेजूक तिणें जिवन कर म्हूण सांगूंक ना, पूण जेजू तेजे कश्ट समजून ताणें पुरा केलें जावन आसा. त्या देखून वर्तें लिसांव म्हज्या जिवितांत म्हाका आज मेळचें आयच्या ह्या वांजेलाच्या वचपाद्वारे तें हांवें जिवनांत प्रॅक्टीस करूंक प्रयत्न करचें. त्या वेळार कितें घडटा की म्हळ्यार कोण आबो मनीस वतलो श्रेश्ठ, कोण आबो मनीस हांगासर आयला आमकां कुमो करूंक, आमकां बुजवण पाठोवंक. ताका कांय गरज नातली जाल्यार ताणें इतलें बरें आमकां केलें. कशें जेजूक थंयसर सांगलें गे तशें लोक आमकां सांगता. तो 10 जाणांच्या कश्टान वांटेली जाता, तो 10 जाणांक बुजयता. ताका हेरांचो मोग आसा, ताका हेरांचेर अभिमान आसा. असलीं उतरां आमकां आयकूंक मेळटलीं. आनी आयच्या पयल्या वचपाचेर जरी तरी दिश्ट गेल्यार आमी पळयता पावल तिमोथी बिसायड जावन आसा आनी पावल सोमियाचो आपोस्तल ताका पत्र बरयता. आनी त्या पत्रांत कितें पुरो आसा म्हण तुमी आयकलें. बिसायड जावचें बारी बरें, कोणाक जावंक नाका, कोणाक जावंक नाका. म्हाकाय जावंक मन आसा, पूण आतां इल्ली प्राय जाली, 65 जावन आयली आनी इल्ले कश्ट. पवित्र पुस्तकान सांगलां पयलें वाक्य सेंटेन्स पळया, जो कोण धर्माध्यक्ष जावंक सोदता तो उत्तम कामाक आशेता. बारी उत्तम तें काम तें. देखून एक धर्माध्यक्ष जाय निर्दोशी, दोश आसलो जावन नजो, बरो धर्माध्यक्ष जाय. आनी ताच्या उपरांत सबार विशय थंयसर गेल्यात. हें समजचें जाल्यार इगजमतीचें चरित्र इल्लेशें जाणा जाय ना तर समजना. इगजमतीच्या सुरवेर पाद्रेबांक जावं दियोकनांक जावं बिस्पाक जावं काजार आसलें. दॅट वॉज द नॉर्मल लायफ. आंकवारपण म्हणलें नातल्लें. 16 शतमान पर्यंत सगळ्यांक एक काजार आसलें. त्या देखून पयल्या सुवातेर आमच्या गमनांत हें वाचप येता आसतना काजार आसलेलें म्हणलें मतेक घेवचें ना तर जाल्यार यो काले उलयता पाद्रे म्हणूंका पळयत पुस्तकान कालें बरयलां गे म्हणून. सगळ्यांक एक काजार आसलें. दियोकनाक एक काजार, ताच्या उपरांत पाद्रेबांक सगळ्यांक काजार. तो काल इगजमतीचे सुरवेले दीस. आनी पावल म्हणटा एका बिसायबान, तुका आशा आसा न्ही बिसायब जावंक, आयक. एका बिसायबान कशें आसा जाय म्हूण हांव सांगता. आपले एकलेच पत्नीक विश्वास राव जाय. आज हांगासर पाल्या थंयसर गो अँड मल्टिप्लाय अँड गो. 2 विशय, गो अँड मल्टिप्लाय. पवित्र पुस्तकांत आदाम येवे सांगलें, आदाम येवेक देवान सांगलें गो अँड मल्टिप्लाय म्हळें. तांकां सांगो ना मल्टिप्लाय अँड गो म्हणून. आनी हांगासर त्या दोळांचें सिच्युएशन मल्टिप्लाय अँड गो म्हूण नाशिल्लें. गेल्ल्या कडेन भुरगीं करची. हांगासर एक बायल ऑफिशियल जाल्यार थंय एक अनऑफिशियल, थंयसर आनी एक मागीर एक दवरून काण गेल्लें तशें म्हणून तसलें सिच्युएशन आसलेलो काळ तो. आनी त्या काळाचेर सांपावलो तिमोथेक बरयता.
एकल्या पतीन एक विश्वास रावता तसलो जायचे. हळत सांबाळतलो, शाणो, घनेस्त, हेरांक स्वागत करतलो आणि निपुण शिक्षक. तो बेबदो आणि हरामी जायनाये. कोणाक सांगता तो? बिसायबाक. बिसायबा ते सांगता जाल्यार सद्यांक खंडिती लागू जाता म्हणल्या उडासतो वरा. बिसायबान कसो आसा जाय म्हण ताणें तितलें सांगचें जाल्यार लोकांनी कशें आसा जाय म्हण बिसायबान सांगचें. आपुणूच समान आहा जाल्यार ताणें उरल्या सांगताय. यू कांट गीव टू अदर्स वॉट यू डू नॉट हॅव. तुजे लागीं नातले हेरांक दिवंक जायना न्हय. तूं तुजे लागीं आसल्लें मात तूं दिताय. तुजे लागीं गुण नातल्यार आनी एकल्या गुणेस्त जा, बारी गुणेस्त जायचे म्हण सांगताय. तुमचो टायट जाताय जाल्यार पियोन पडताय जाल्यार अरे पुता पियोन जो, बाटली म्हणली आतां धरून जो सांगूं जाताय. सांजेर घरा येवंक तांकां नाका, उकल नडीचें पडटा आनी म्हाका म्हणटा पिये नाका. ना उडासतो वरा देखून बिसायबाकच सांगलां. बरयलां हें आमच्या बिसायबानी. बिसायब म्हणल्यार त्या टायमाचेर कशें आसा जें म्हण सांगलेलें. बगार न्याय झगडी चुकोवन सादो आनी समाधानी ताणें जायचे. दुडवाक लबदल्लो तो जायनाये. आपलें घरदार बऱ्या तरान सांबाळटलो आनी आपल्या भुरग्यांक थंय तावन विधेयपण घेतलो. मान मर्याद सांबाळटलो तसलो तो जाय. आनी मुखार मस्त आसा. सक्कडी सांगची गरज ना. इतलें सांगतना आमकां अंदाज जाता कितें बरयलां म्हणना तूं. त्या देखून एका बेसायबान हाऊ ही शूड बी डिग्निफायड, ताच्या हुद्द्याची डिग्निटी ताणें दवरी जाय म्हणून आयचें पयलें वचप आमकां सांगता. मुंदरसून म्हणटा दियोकनाक. दियोकन म्हळ्यार बेसायब पाद्र्या जावंक रेडी जाल्ले. दियोकनाची वर्ड तुमी आयकल्या. तांकांय तो सांगता दियोकनाक हेच बरे सभेचे सेवक बरे चालीचे. दियोकन म्हळ्यार सभेचे सेवक बरे चालीचे आनी उक्त्या मनाचे जायजे. तांणी लेखावर्त पियोण्याक जावं दुडवाचे आशेक जावं दबदल्ले जायनाये. नितळ अंतस्करणान भवर्ताचे गूट सांबाळून धरतले तसले ते जायजे. पळया अशें हें सांपावलो कित्या खातीर बरयता. बॅकग्रावंड त्या वेळाचें तितलें बरें ना. त्या देखून तुमी क्रिस्तांवांनी अक्रिस्तांवां मदें तुमी आसात तांकां एक देख जाय. मेल फांगत जाय. येदोळ पर्यंत आसलेलें तें सोडा. नवे कन्वर्ट तर जाल्ल्यांनी बिसायब जावंक जायना. कित्याक म्हळ्यार कन्वर्ट तर जाल्लो हांगासर वचून नमस्कार करता सांताक. थंय वचून जेजूक हेणें मरयेक तेणें देवसराक पडमणिताया नमस्ते, वामना नमस्ते, कल्लोट्टी नमस्ते, हांगा येयलो हाकाय नमस्ते, थंय ताकाय नमस्ते. तसले त्या मनशाक बिसायब जावंक जायना उडासतो वरा. त्या देखून हांगासर आमी भावार्थ सांबाळी जाय. एका देवाक निजा देवाक पातये जाय म्हणून सांगता. आनी अशें थंय जावन तो पत्रां बरयता. ताच्या पत्रांक वाचून हे नवे नवे कन्वर्ट तर जाल्ले करेक्ट आसतात. आनी थंय त्या बुधबाळ आयली जाल्यार आतां जे बरी हांगा थंय वचोंक थंय इमानाचेर वचोंक आनी जायनातलें. इमानान नातलें वचोन तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवंक साद नातलें. देखून पत्रां बरोवचीं आसलीं. ती पत्रां वाचून सांगचीं आसलीं. आनी ती पत्रां वाचून सांगतना लोक बरें आयकतलो. आनी आपोस्तलांनी बरयलेलीं पत्रां इगर्ज मतां मांडून घेतली आनी बरें जिवीत जियोंक तें प्रेरण जातालें. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आयच्या दोनूय वाचपांत मेळचे आमकां बरे बरे विशय जावन आसात. एक आमी कशें जिवीत जिये जाय. जिवीत आमी कशें सारी जाय. कशें आमी आदर्श जाय. कशें आमी डिग्निफायड पर्सन जाय म्हणून पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी दुसरें वाचप आमी हेरांक विचार नासतना हेरांची सेवा करूंक, हेरांनी आमच्या लागीं बराती नासतना आमी जावन वॉलंटियर जावन मुखार वचून तांकां कुमोग करूंक
आनी अशें आदर्श क्रिस्तांव जावंक आमकां आपणें दिता. हें आपणें आमी स्विकार करया आनी आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हें आपणें आमच्या थंय थिरावया, घट करया, रोमोवन आमकां सोडया आनी अशें मिसाचें बलिदान आमी देवाक बापाक भेटोवन दिवया. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या यज्ञा पवित्र विचारावा सरस्वती म्हणून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुजे परजेसो हो यज्ञ मानून घे. सांजू हांव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या ह्या दिसा तुजे महिमेक आमी तो भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गवळ्या बराबर आमचें दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरांनी संस्नाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पॉल तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान वज वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या ती ताणें मुंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो
तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबड तसो गुट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समारंभा. तुझे पुनर्जीवनतो आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अधेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी हे सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्या जेजून आपल्या आपोस्तलांक मागणें करूंक शिकयलें आनी आपोस्तलांनी तें केल्लेलें मागणें आमकांय पावलें. आनी आतां आमी समेस्तां तेंच मागणें सांगता. म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कृती सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां नगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. नाहीन शहराच्या विधवेच्या पुताक जिवंत केल्लो जेजू ख्रिस्त. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आपयलेली आमी समेस्तां सुभागी. सम्या ते तुझे पापांका पळोवना पूण तुजे गांवकरांक म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. मोगळा बापा, सांजू हांव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून या दैवीक जेवणात आतां आमी वांटो घेतलो. या कलत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कोणानी न्हय, पूण तुकाच रूप बघून आमकां मेळ्ळां अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे वडुकार.
काकून आमकां उगडली सडगोनेची महिमा शिकयली तुझा सोडून जिविता दिनाक तुझ्या दिली वर्मेलपा मागे जुवांव पाव दुसऱ्या वंदिता सर्वज्ञ तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर आमकां जायतें बरेंपण मेळ्ळां देखून आज ह्या पुंतळार आमी आयल्या तर आमच्या जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर आमच्या जिणयेंत केल्ल्या बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया एक घडी भर आमच्या उडासा काडया जायतें बरेंपण आमकां लाभलां बरी भलायकी आमकां लाभल्या आमी मागल्लें आमकां मेळ्ळां हें सगळें नियाळ्ळें जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया जुवांव पावल दुसऱ्याची बागेवून जिणी आमकां आमचें जिवीत जियोवच्याक आमच्या कुटुंबाचें जिवीत जियोवच्याक प्रेरणाचें जावन दी म्हूण मागया सदांच आमच्या पात्रोन सांता बरी जेजू थंय एकवटोन जियोंक मोरये मायाचो मोग करूंक तस्सो जुवांव पावल दुसरो आमकां आदाराचो जावन दी म्हूण कालतेपणी मागया उबी रावात प्रार्थुया बोव काकुळदार बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या देवाला की विनंती कर ये बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परजळली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर तुजी बागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन तूं आमकां पाव उबी राव एक घडय बोर बसा जायतीं तेसावां हांगासर तुमी घाल्यांत तीं सगळीं आमी थंयसर बॉक्सान घालन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळा समर्पून दिल्यांत एका भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत हट्ट उणें जावच्या खातीर विशेष रितीन मागलां पतिणेची शिरांची पिडा गूण जावच्या खातीर मागलां एका आवयचें आनी भुरग्याचें तांचे विमानाचेर वेचें पयण बऱ्या रितीन जावंक एकल्या विद्यार्थीक शिकोवंक गेल्ल्या जाग्यार पार्ट टायम काम मेळोवंक आनी शिकाप बऱ्या रितीन मुंदरूंक साध्य जावच्या खातीर मागलां एका तरणाट्यान ताच्या कामांत सुटसुटाय दाखोवंक आनी वडिलांक काल जावन जियोवच्या खातीर दोगां जाणांनी मागलां जाग्याचे रेकॉर्ड आती मेळोवंक एका स्त्रियेची शिरांची पिडा गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक 11 जाणांनी मागलां एकल्या चलयेची तकलेच्या ताळवेची कठीण पडापड
दूख गूण जावं गो दोगां भयण्यांची कॅन्सर पिडा गूण जावं गो वाटेचे समस्ये परिहार जावं गो एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटी मेळोवंक पयण बऱ्या रितीन जावच्याक मोतीक समाधान मेळोवंक दोगां जाणांनी मागलां काळजाची पिडा संपूर्ण गूण जावच्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स टेस्ट पास जावंक गो व्यापारांत बरें व्यापार जावंक गो दोगां जाणांनी मागलां बरें काम मेळोवंक गो दोगां जाणांनी आर्नियाच्या पिडेतावन एकल्याक बरेंपण जोडूंक मागलां परगांवाक वचोंक इंटरव्यू पास जावन विजा मेळच्या खातीर पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक गो एका कुटुंबान माया मोगान जिवोवच्याक पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर दोगां जाणांनी मागलां दुवेसो बाळंतेर बऱ्या रितीन जावच्याक दोगां जाणांनी परगांवांत पुताक बरें काम मेळोवंक दोगां जोड्यांक भुरग्यांचे निर्णय फावो जावच्या खातीर मागलां एकल्याक पाटीची सर्जरी नासता ताच्या पांयांची दूख गूण जावच्याक शुगर उणें जावंक लग्नाचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक तेगांक विजा मेळोवंक एकल्याक एकसूरपणांत सुटका मेळोवंक एकल्या कामांत भद्रती मेळोवंक दुवेचे रोसाचें आनी काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक ब्लड प्रेशर नियंत्रणार येवच्याक एकल्यान मागलां एका भयणीक पांयांक चलोवंक बळ मेळोवंक बरी जिणये सांगातीण मेळोवंक भुरग्याचे पिडेचे समस्ये ऑपरेशन नासतना बरें जावंक काजारी जिवितांतले समस्ये परिहार जावंक संतोश भरीत लग्न जिवीत जिवोवच्याक भुरग्यांची किंकराट हट्ट उणें जावंक ऑपरेशन जाल्ले आतांची दूख गूण जावन पयलेंच्या बरींच काम करूंक साध्य जावच्याक जावयाचे व्यापार बरें जावंक रीण फारी करूंक साध्य जावंक बेंजार मुदी भायर पडुल्ली मेळोवंक दादल्याचो पांय दूख ऑपरेशन नासतना बरो जावच्या खातीर मागलां अशेंच आमची जायतीं तेसांवां घेवन ह्या ऊन थळार आमी आयल्यां तर एक घडी भर मावून रावया जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जें कितें आमच्या काळजा मनांत आमची मागणी आसात ही आमच्या बागेवन संता मुखांतर जेजूक समर्पून दिवया. उबी रावात. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां गरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भोगता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणू आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्सिता जे आमची पथकां मुगोस आनी आमकां जाळ्यान पडोवन दिनाका पूण वयतांतले आमकां निवार. नामान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू. मागीर मरी देवाचे मे आमा प्रियंकाची कर आतां आनी आमच्या आपणीच्या वेळे आमेन. माई मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सदां सर्वता आमेन. सोमयाचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुकान आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरें तुजो सेवक भगेवन जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परचेन भोगूंक आनी बवर्तांत जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो बवर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवा. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजे कशें वयतर तें आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. भगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. आमेन. भगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोवन ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां तुमी जावंक घटाय मेळ्ळो. आमेन. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा.
ताचे देखीन संतेपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळों आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगोवंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो प्रसंग दिल्ले आमच्याच ह्या पुनशताचे रेक्टार मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्हो बाप तांकां आमी तुमच्या सर्वांच्या नांव्यान देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मिसावाक सर बरें मागता आयच्या दिसा हांगासर वासा बसले तशेंच आल्तारीची सेवा करचे तुमकां थोडे तरणाटे दिसले जावंक पुरो ते दुसरे कोणी न्हय आमच्या कृपा साधना तरबेतगरांत तांच्या याजाकपणाची तरबेती सुरविली तरबेती जोड नासात ते दावी जावन तांच्या कुटुंबांत पोरुसू मेयाच्या अकरेक हांगासर आयल्यात ह्या पोटी आमच्या मंगळूर DSAचीक संतोषाची खोबार आमकां 13 जण अभ्यार्थी याजाक जावच्याक फुडें सरल्यात तांचे पैकी 8 जण आमच्या कृपा साधनांत तरबेती जोड नासात उरिल्ले 5 जण तांच्या घरांत आवनूच PUCचे शिकाप करनासात देवाक जावं अर्घ आनी वगळाप आनी ते आज हांगासर आमच्या सांगात आसात तांकां आमी सर बरें मागता तांकां बसा ते विविध पिरगजींत हांव आयल्यात आमच्याच मंगळूर DSAचीचे थोडे चडावत आनी 2 जण उडपी तावनी हांगासर तांची तरबेती करनासात तांकां सर बरें मागता तांकां हांगासर उबें रावंक सांगिल्लें कारण कितें म्हळ्यार तांकां पळोवन तुमी तुमच्या कुटुंबांत आसच्याय तरणाट्यांक ही धाडची आमची एक आशा आसा न्हय केवळ याजाक जावंक हांगासर धार्मीक भयणी आसात दोगां आनी हांगासर फाटल्या कुशीन दोगां आसात देखून तुमच्या कुटुंबांत आसच्या तरणाट्यांक तशेंच युवाकांक तशेंच युवातींक सोमयाचें मिसांव मुखारून वेचाक बरें बरें याजाक बरी बरी धर्म भयणी आमकां मेळा जाय जाल्यार आमच्या कुटुंबांत हांव धाडचें बरें मोन तुमी करी जाय देखून आज हांवें एक तरबेतदार जावन कृपा साधनांत हांवें तांकां आत्मीक तांचो निर्देशक जावन आसा देखून म्हजी एक कायदो म्हूण चिंता देखून तुमी तुमच्या घरांत आशिल्ल्या तरणाट्यांक देवापुण्या विशयान सांगा पयलें आमच्या कुटुंबांनी एक देवापुण्या खातीर मागणें आसलें आज आसा की म्हाका कळीत ना नाजाल्यार देवापुण्या खातीर पयलें एक मागणें सुरू करया मागोवंक आमकां देवापुणी गरज आसात आयच्या कुटुंबांत 1-2 आसची 2 आसल्यार व्हडलीं पूण तांचे पैकी तुमी एकल्याक धाडूंक साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार येदोळो आमच्या तरबेतीर आसचे थोडे उमेदवार ते एकलेच आयल्यात देवाच्या आपोण्याक पाळो दिवन आयल्यात तशें म्हणटाना तुमकां ते कश्ट जावचें ना देखून आमी देव आपोण्या थंय तांकां उर्बा दिया प्रोत्साह दिया याजाका विशयान बरें उलया देखून आमकां बरें याजाक जाय आमकां बरी धर्म भयणी जाय देखून तुमी बरें मोन करचें पयलीं आमी मागोवंक सुरू करचें ताच्या उपरांत तुमच्या कुटुंबांनी आसच्या तरणाट्यांक धाडोवंक तुमी फुडें सरचें मुखल्या दिसांनी आमच्या DSAचेक आनी हेर DSAचेंकी आमकां सोमयाचें मिसांव वावर करूंक युवातींची गरज आसा देखून तुमी मागा आनी तुमी प्रोत्साह दिवंक हांव तुमचे लागीं प्रत्येक रितीन उलो दितां केल्ले जावन आसात लुसी नाजरेत आनी कुटाम देवादीन एम्ब्रोज नाजरेत ताच्या 3ऱ्या वार्षिक मरणाच्या दिसा संदर्भार हांगासर तांणी जेवण आमकां आयचें दिलां तांचो आमी उपकार बावडटा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचें आशिर्वाद मागता देवादीन जाल्ल्या भावाक सासणीक विशेव आमी मागता तशेंच आयच्या दिसा हांगासर मुड्दोम दिवन तुमी आमकां आदार दिला तांचोय हांव प्रत्येक जावन उपकार बावडटां आनी तशेंच हांगासर आमकां हर एका मंगळारा दीस रुचीक जेवण फावो जाता तें फावो जाता कित्याक म्हळ्यार जायत्या बऱ्या मनाचे व्यक्ती आमकां पोशाक जावन हांगासर येतात देखून मुखल्या दिसांनी आमकां मंगळाराचें जेवण दिवंक पोशाकांची गरज आसा देखून पोशाक आमकां जाय पडटात देखून स्पॉन्सर जाय पडटा देखून तुमी बरें मोन करा तुमच्या खंयच्याय बऱ्या संदर्भार तुमकां हांगासर मंगळाराचें दनपारांचें जेवण दिवंक अवकाश आसा देखून तुमी तुमचें बरें मोन दाखोवचें आनी त्या मुखांत्र ह्या पुनशताच्या बरेपणा खातीर तुमी वावर करूंक हांव तुमचे लागीं उलो दितां आनी तुमकां समेस्तांक हांव विशेश रितीन देव बरें करूं म्हणटा
आज मुड्दोम दिवन कुमोग दिल्ल्यांक आमी वाती वांटता तांणी नांवां सांगिल्लींच मुखार येवंक हांव उलो दितां. लुसी नाझरेत पवित्र काळजाचो वाडो, इजाबेल्ला लोबो 80 वर्सांचो जल्म दिवस आचरण करता आसतना तांकां बागी जल्म दीस आमी मागता. बाबा जोशुआ मायकल नाझरेत बागेवन गुरसा वाडो 2ऱ्या वर्साचो जल्म दीस आचरण करच्या संदर्भात ह्या बाबाक आमी बागी जल्म दीस मागता. बेनेडिक्टा डिसोजा जुआंव पावल 2रो वाडो, सेवरीन कॅस्टलिनो नित्यादार वाडो, रोनाल्ड क्रास्त आनी कुटाम सांबोस्त्यां वाडो, जोसेफीन वेगास नित्यादार वाडो, जेराल्ड कार्नेलियो देरेबोईल, जानिस डिसोजा पातिमा पयलो वाडो, मार्क ब्लॅनी डिसोजा, सिस्टर लीना, नॅन्सी अमित रॉय सांजुआ वाडो, मारिया शाइन बॉम्बे अर्गान सावन. तांणी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर तांणी मुद्दोम दिवन आमकां कुमोग केलां. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर जुआंव पावल 2रो विनाती करून दी म्हणलें आमचें मागणें. Buksanyaso shantiso dut amso Ake bonzo ampolutro Devika kurtiso bhakto Ake bonzo ampolutro Buksanyaso shantiso dut amso Ake bonzo ampolutro Bagaimana sanzu ampol dusria, bagaimana kusace kurban niwaram kamci dewa, amcandus panantle, bapace putacani pavitratmaci navi, amen.